Last time, what we did, Yeah, what did you no, कितें जालां इतले तेंपा आमची हांगसर सांकवाळ पंचायतीन कामां जावनाशिल्लीं जितले पळय कामां केल्या ती सरपंच आसतना हांव आहा गिरीश आहा आमी सगळ्यांनी मेळून कामां केल्ली आसा आतां प्रॉब्लम असो जाल्लो आहा की कांय फायल्यो ज्यो पेंडींग उरल्यो जे आमी कामां करूं सोदता थंय कितें तरी ती येता ती आपल्याला करून दाखयता कितें सो एग्जाम्पल तुका सांगता आमगे हेचे सर्कल MS जंक्शन जे आमी रूत केले तेजे नंतर ती इंजिनियराक घेवन गेले आपूण करपा आसा म्हणून सो हे खंय तरी आमची हे पंचायत आनी MLA मदीं खंय तरी ड्रिफ्ट जायत उरल्या सो हांव कितें म्हणटा तुका जर कितें कामां करपा आसा तूं यो बसया उलोवया तुका कितें एनओसी दिना म्हणटा ती हेच्या आमचे हेजे बोर्डाचे आशिल्ली डायरेक्टर कोणचे रिहॅबिलिटेशन बोर्ड चेअरमॅन आशिल्ली ती तेन्ना सुद्दां तिका फूल सपोर्ट दिला तिका हांव गोमंतकचे आयलो हांवें एनओसी दिली तिका रिहॅबिलिटेट करूय म्हणून लोकां पूण तेजे उपरांत कांय जायना हे ते बांदोळ्याले आपूण म्हळ्यार ब्युटिफाय करता आपल्या एनओसी जाय एनओसी दिली कांय केलें ना कितें जालां हे कांय प्रश्न पळय आहा न्हू ती एनओसी घेता पूण नंतर कामां कांय जायना सो आयज आमगे राग इतले खातीर येयलो जे ट्रान्सफॉर्मर जो MS कॉलेजी कडेन आशिल्लो तो ट्रान्सफॉर्मर ती येता आनी इनॉग्रेट करून वयता 6 म्हयने लागले तिका ट्रान्सफॉर्मर तो इनॉग्रेट करपाक आमी सोडून आमी ओगी रावले कित्याक आमी जाता जावं न्ही इनॉग्रेशन जावं न्ही ट्रान्सफॉर्मराचें कित्याक लोकां पासत जायना तो पूण काल ती येयल्या काल पळय आनी ती आपूण करून गेला म्हणजे आमी मागीर नंतर खंयच्या तोंडान आपयताले आमी आपोवपा आशिल्ली तिका हे न्हू की तिका आमी बायपास करता हय तूं यो आमच्या फंक्शना यो आमी तिका ते फंक्शना आपोवन तिच्या तिकाय दवरपा तिकाय उलोवन दिवपा आयज पूण आयज जालें कितें हे फंक्शन जावचे पयलीं 2 दिसां पयलीं तिणें तो ट्रान्सफॉर्मर ओपन करली हांव म्हणटा कितें आमची मेंबरां तरी सांग मेंबरां तरी आपय मेंबराकूय आपप ना सरपंच आपप ना खंयचे पंच मेंबर आपप ना सो ताका लागून हांवें म्हणलें तुका आमी कितें आपप आजून परत सांगता आतां फाल्यां सकाळीं जेन्ना पळय पंचायत घरा इनॉग्रेशन आसतलें आमी तिका आपयतलेच तिका कित्याक एज अ MLA पूण तितलें तिणें कॉपरेट करूं जाय आमकां बायपास करून आपले परीन कामां करूं करता जाल्यार आमगे मेंबर कशें एक्सेप्ट करतले सो चड उलोवपा नाका तिचेर तिणें सदां विचार करपाचो आनी तिका जर दिसता आमचो हेल्प जायो जाल्यार तिणें अवश्य येवचें कित्याक मिनिस्टरान आतां जर सांगलां मिनिस्टर आमकां पंचायत मिनिस्टरा लागता आमकां वयचें पडटा तेजे फुडें आनी त्या प्रमाणे मिनिस्टर आमकां फूल हेल्प करता टोटल हेल्प करता सो आमकां ते एक सांगो जाता की जेन्ना मिनिस्टर आमचे बरोबर आमगे कामां हाडना आयज जितली पळय कामां चल्ल्या न्हू सगळे एप्रुवल घेवन केल्ले हांवें सो आमकां जो मिनिस्टरा वटेन आमकां जो सपोर्ट मेळ्ळा आमी चड थँकफूल आमचो मावीन बाबाक कित्याक तो आमकां फुल्ली दोळ धापून सपोर्ट करता तूं आतां 8 फावट सरपंच जालो 8 फावट सरपंच जालो 10 वर्सां कुट्टाळेचे कितें आसा तातूंत भितर तुजें कितें म्हणणें यू थिंक देर इज सम डेव्हलपमेंट और नो डेव्हलपमेंट एट ऑल म्हणजे कुट्टाळे झिरो डेव्हलपमेंट कितें जालां दाखय तुमकां म्हणपाचें आसा की ती कुट्टाळेची MLA आशी हॅज फेल्ड टू द फेल्ड टोटली फेल्ड ज्या तरेन आमगे सुद्दां फायली हाडून दवरल्या आमच्यो फायली हाडून दवरलेल्यो गिरीशा रोडा फायली हाडून दवरलेल्यो एक्झाम्पल आहा मरे आमी काम करता ती फाटल्यान येता ती फाटल्यान येता आनी नंतर आपूण काम केल्लें म्हणटा तें कशें MS जंक्शन आयज MS जंक्शना कडल्यान कॉलेज पर्यंत जो रोड जावपा आयलो तो कोणी बंद केलो तिणें बंद केला ती घेवन गेली CM फुडें लोकांक मग घर मोडू नाका ते हे कंपाऊंड वॉल काडल्यार ती मोडू नाका हे कितें दाखोवन दिता म्हणजे आमी कितें करूं गेल्यार ती बंद करप आयज जे इश्यूज आहा ती कित्याक येना हांगसर वयर हावजींग बोर्डा 189 घरान नोटीसी काडल्यो गेल्यो डेमोलिशन ऑर्डर काडल्या हावजींग बोर्डाचे जे गरीब लोक रावता LIG कॉलनी तेजे कित्याक उलयन ती तेजे हेल्पाक कित्याक वचना हांव म्हणटा तसले लोकांक हेल्प कर तूं मुखार सर तूं डेव्हलपमेंट कसलो आयज डेव्हलपमेंट ना दाखय आमगे कला बंद करून कितली वर्सां जालीं आपूण करता म्हणून जालें ना जावना सो हांव म्हणटा कितें तूं डेव्हलपमेंट पयलीं दाखय न्हू आमगे सांकवाळे पुरतें उलयता आमी कुट्टाळ्यान वचना कुट्टाळे कितें आसा तांकां खबर आहा सांकवाळे पुरतें उलयता सो आयज हेजेर म्हाका आनी चड उलोवपा ना तिका जर जाय डेव्हलपमेंट बरोबर केल्लो यो आमी रावता तुजे बरोबर मोहीन सराकय घेवया आनी काम करया अपकमिंग इलेक्शनाचे तुमचें कितें
फुडल्या इलेक्शनाचे तुमचे कितें आहा? फुडली इलेक्शनां आमगे मोबाईल सर सांगतलो तेजे फाटल्यान आमी आसतले. जागा ग्रँडफादरान फ्री दिवन कासवली हे बांदले तेन्ना एलिनाचेरूय एक एलिगेशन केलें ते आमकां शॉर्ट ना बाबा हांव तेजेर कांय उलयना. इट इज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट. Sir, एवरीबडी नोज इन कन्सोली मीन परहॅप्स होल ऑफ गोवा. सर वॉट पूण कितें जालें सर? तुमचो उमेदवार दवरपा खातीर अशी चर्चा चालू आसा. पळय, म्हाजो उमेदवार आनी तशें कांय ना. पार्टीचो उमेदवार, बीजेपी पक्षाचो उमेदवार पक्षान दिवपा जाय. जो बीजेपी कॅन्डिडेट कोण दिता ताका हांव सपोर्ट करतलो. न्यू फेस आसतलो. ते पार्टी विचारा. हांव पार्टीचो अधिकारी न्हू. तुम्ही पार्टीचे व्हडले लिडर सो तुमकां दिसता की ना रे बाबा, हांव व्हडलो लिडर म्हूण केन्ना मानना. हांव सगळ्याहून ल्हान लिडर. अजूनय हांव ल्हान समजता. But sir, हांवें केन्ना म्हणुना आनी हांव केन्ना माननाय बीन हांव व्हडलो जालो आनी हांव सर मानपाचोय ना. लास्ट 10 years तुम्ही पळयला ह्या कुट्टाळे भागात त्याच्या पयलीं तुमी आमदार आसले हांगा. सो कितें चेंजीस जशें जाले अशें दिसता तुमकां 10 वर्सान काय आहा तशें ना? चेंज जाला काय ना ते एकूच पळय. कला भवन कंप्लीट जाला काय ना ते आनी काय उलयना. तर तो यू आर शुअर की कुठ्ठाळे गेले गांवचा विकास जावंक ना. कला भवना पळय आनी मागीर म्हाका सांग विकास जाला काय ना ते. हांव उलोवपाची गरज When ना. Alina Sadhana is saying that it was her husband's dream and all that, so you think anything on that front? The dream fulfilled. Better I don't comment on other people's dreams. What were other people's dream I have explained in my speech and लोकांक खबर आसा. आनी जे कोणाक डिटेलान खबर नासली ते आज कळला. सो हांव आनी मागीर उलोवपाक सोदना. इट शूड नॉट लूक लायक आय एम अटॅकिंग हर. इट इज नॉट माय इंटेंशन. माय इंटेंशन इज व्हेरी क्लियर. आय वॉन्टेड टू क्लियर द एअर अबाउट मी. लोक म्हणटा रे तूं कुट्टाडे आसतना थोड्यान म्हाका विचारलें काय करूं ना कितें रे तूं दाबोले इतलें केलां. हांवें सांगलें ना हांव खूंय वयता थिंगा करता काम. हांव खूंय वयता ते पोर्टफोलियोन काम करता मंत्री आसतना. खूंय वयता ते वाठारानूय काम करता आनी जी म्हाका जबाबदारी सोंपयता थिंगाय काम करता. सर एक तुम्ही बरे एक्झाम्पल दिले तुमच्या मोमीन बाब तुम्ही लक्ष्मण मोमीन बाब तुम्ही आज उलयताना सांगले की अलिना प्रतिभा जी क्लेम करता मतांनी जे स्वप्न आले ती कामां सगळी तुम्ही केले असं दावा केला. कितें जालां सी हांवें दावा तसो कांय करूं ना. हांवें स्पश्टपणी सत कितें तें सांगलां. कित्याक हांगा तुमकां खबर आसतली तुमचेच माध्यम प्रमाणे ती एकदां उलयल्ली हांवें कुट्टाडे कांयच करूं ना हांवें फक्त दाबोले केला म्हूण तुमकां खबर आसतली. आनी तेन्ना म्हाका जाय ते प्रेस एप्रोच जाल्ले आनी तुमकां तेन्ना हांवें कितें सांगिल्लें हांव एक दीस सांकवाडे येतलो थोडी टायम लागत पूण हांव एक दीस पावतलो. म्हाका सांकवाडे उलयल्ली म्हूण हांव सांकवाडे पंचायतीनूच येवन उलयतलो म्हूण. सो आज म्हाका ती सगळी याद आयली म्हणून हांवें स्पश्ट फॅक्ट्स कितें ते लोकां फुडें मांडले. ते लोकांकूय कळोन दी म्हणटे कितें फॅक्ट्स ते. कित्याक उगीच कितें आरोप केले आनी अशें चित्र दाखोवपाक प्रयत्न केली की एज इफ हांव कुट्टाडे आसतना हांवें कांयच करूं ना म्हणून. सगळें केलां तें हांवेंच केल्लें आसा. तुमी पळयलां हांव सुद्दां थोडें म्हाका फटफट करून तेन्ना याद जालें. आतां विचारल्यार म्हाका याद जावपा ना. स्टेजीर मायक हातीन दवरता तेन्ना याद येता. सो म्हाका याद आयली खंयच्यो वस्तू हांवें केला आनी म्हाका लागून कितें कितें जालां तें. यू शो मी वन ऑफ दोज थिंग्स वॉट इज नॉट रायट ऑर इट इज नॉट द ट्रूथ म्हणून आय कॅन प्रूव इट. तर स्पिचान तुम्ही इतलें सांगले की सद्याची कुट्टाळेचे आमदार सांकवाळ पंचायतीचेर अन्याय करता ताका लागून तुम्ही तांकां सपोर्टाचो हात दिला. हांव कोणाचेरूय अन्याय जाल्यार तांकां हांव सपोर्ट करतलोच. कोणाचेरूय अन्याय जाल्यार म्हाका खंयची पंचायत एप्रोच जाल्यार हांव त्या अन्यायाचेर कारवाय करता आनी तांची मदत करता. आख्खे गोंयान करता. कुट्टाळे मतदार तुमचे म्हणटा की तुम्ही काय करूंक ना डेव्हलपमेंट करूंक ना अशें कितें? म्हाका कितें विचारता कोण म्हणटा ताका विचारता. म्हाका विचारून कितें मेळटलो. ओके थँक्यू.